संस्कृतायेचे भंडार. दिसपट्टी तारीख 22 ऑगस्ट 2017. हांव एक गोंयकार. गोंया विशीं जायतें आयकून जाणा आशिल्लें. मामी डाडा सदांच गोंयची व्हडवीक गायताली. हांगा रावपी सगळेच आमचें गोंय हें गीत गायताच. फाल्यां आमी सगळीं गोंया वयताच. म्हजी इश्टां सांगताच गोंयांत कांय बरें ना, गोंया पेक्षा हांगा चड बरें आसा. म्हाका म्हाजें गोंय पळोवपाक जाय. फाल्यां फ्लायट आसा, हांव चल्लें गोंया. तारीख 23 ऑगस्ट 2017. आयज सांजें हांव गोंया पावलें. गोंय हें खूब सोबीत हांव सपनान पळयतालें तशेंच. सोबीत सैम, घरां, शेतां भाटां, व्हळ न्हंयो. हांव गोंयांत पावून खूब खोशी आसां. तारीख 24 ऑगस्ट 2017. हांव युरोपांत रावपी. युरोपाची आनी गोंयची तुळा करूंक जायना, पूण आयज सकाळीं हांवें एक विजमीत पळयलें. युरोपांत आमकां सगळें सुपरमार्केटांत मेळटा. गोंया मात वेगळेंच. हांगा लोकांक मशिनां, गाडयो आनी सुपरमार्केटाची गरज ना. सकाळीं गोंयकाराची भूक भागोवपाक पोदेर उंडे, पोळयो, कांकणां घेवन येता. तो कामाक वचना. उंडे विकप होच ताचो धंदो. मनीस हजार गजाली फाटल्यान धांवता आनी शेणटा, पूण हो पदेर एकूच गजाल करता, ती म्हळ्यार उंडे भाजपाची. आनी ताच्या उंड्याची रूच संवसारांत खंयच मेळची ना. म्हाज्या तोंडार मात त्या पोदेराच्या उंड्याची रूच सांसणाक उरतली. तारीख 25 ऑगस्ट 2017. गोंयांत आयज म्हजो दुसरो दीस आनी आतांच हांव गोंयच्या मोगान पडलां. शेतां भाटां पळयत हांव बाजारांत पावलें. हांगा हांवें एक वेगळेंच चित्र पळयलें. भायर आमकां टीन फूड, प्रोसेस्ड फूड, कॅन्ड नुस्तें मेळटा. हांगा गोंयकार बायलां एका जाग्यार बसून ताचें नुस्तें विकतालीं. नुस्तेकान ही गोंयची संस्कृतायेची एक वळख. तिजो भेसभास, स्वभाव वेवसायांत सामको खास. भायर लोक वेळ वाचोवपाक ना तरेचे प्रकार सोदून काडटात. गोंयांत मात लोक स्वता काम करतात. गोंयकार गोंयकाराची सेवा करतात. तारीख 26 ऑगस्ट 2017. युरोप मॅकनायज जाला. गोंयांत मात आजून माडाचेर चडून नाल्ल आनी सूर काडपाचें काम लोकूच करता. गोंयांत हें काम करपी गोंयकाराक रेंदेर म्हणटा आनी हो रेंदेर आपली जीण माडारूच आदारानूच जगता. गोंयच्या संस्कृतायेंत रेंदेराक खूब म्हत्व आसा. गोंयकाराची ही वेगवेगळी रुपां पळोवन म्हाका म्हाज्या गोंयकारपणाचो अभिमान दिसपाक लागला. 27 ऑगस्ट 2017. गोंयांत आयज म्हजो निमाणो दीस. सकाळीं बेगीन उठून गोंयच्या मोगांत पडपाक परत भायर सरलीं. पुराय संवसाराक प्लास्टिकान त्रासान घाला. वचत थंय प्लास्टीक आसात. मनशाचे ताचे विणे कांयच चलना. गोंय मात सैम मोगाचें. ताचें सैमाकडेन नातें आजून तुटूंक ना. गोंयचे संस्कृतायेंत मानीच्या बेतांचो वापर करून पाटले, सुपां अशीं दिसा दीस पट्टी लागपी आयदनां करतात. ही आयदनां घरांतूच न्हय तर ताचो वापर धार्मीक कार्यांत लेगीत जाता. गोंय ही अपुरबायेची भूंय म्हाका सोडून वचपाक नाका. म्हाका म्हजे मातयेंत जगपाक जाय. ह्या मातयेर भरवण जावपाक जाय. 28 ऑगस्ट 2017. आयज हांव सुखान न्हिदतलें. आमी युरोपांत आसा म्हण न्हय, पूण आमी सारको निर्णय घेतला म्हण. हय आमी वचूंक ना. आमचें गोंय, आमची माती, आमची मनशां आमी सोडूंक वचूंक ना. आमचे आवय बापूय आनी जायते गोंयकार गोंय सोडून गेले. मातयेचें नातें तोडलें. आमकां हें नातें तिगोवंक जाय. आमची गोंयची गोंयकारांची व्हड संस्कृताय तिगोवन दवरूंक जाय. गोंयकार सुसेगाद अशें म्हणटात ताचें कारण ते आळशी आसात हें न्ही. ते सुसेगाद कारण आपली सगळीं कामां करून लेगीत तांकां स्वता खातीर, समाज देवकार्या खातीर वेळ मेळटलो ताका लागून. आमकां हें कळून आयलां
आमी गोंय आनी गोंयांक केन्नाच सोडची नात. गोंयकारांनो, गोंय सोडी नाकात. आपले मायभुंयेक आपणायात. परत येयात, देशाच्या उदरगतीत योगदान दियात. गोंयकारपणाचो गर्व सांबाळात. जय गोंय, जय गोंयकारपण.